गोमंतक टीव्हीचे तुमकां सगळ्यांक येवकार. हिलर्स ऑफ गोवा ह्या कार्यावळीन आमचो आयचो विशय आसा गंभीर अनियंत्रित दम्याचे सामाजीक आनी अर्थीक परिणाम, सोशल अँड फायनान्शियल इम्प्लिकेशन्स ऑफ सिवियर अनकंट्रोल अस्थमा. आनी ह्या विशयाचेर अदीक म्हायती दिवपाक आनी आमकां सगळ्यांक मार्गदर्शन करपाक आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर प्रवीण भट. कार्यावळीची सुरवात करच्या पयलीं आमी डॉक्टरांची ओळख करून दिवया. डॉक्टर प्रवीण भट हांणी बॉम्बे युनिवर्सिटींतल्यान MBBS ची पदवी मेळयल्या. गोवा युनिवर्सिटींतल्यान तांणी चेस्ट अँड TB तातूंत MD केला. नॅशनल ट्युबरक्लोसिस इन्स्टिट्यूट बँगलोर, ट्युबरक्लोसिस रिसर्च सेंटर मद्रास, एलर्जी अँड इम्युनोथेरपी केरला हांगा तांणी ट्रेनिंग घेतल्या. मडगांवच्या ESI हॉस्पिटलांत तांणी 5 वर्सां प्रॅक्टीस केला. 2004 सालांत तांणी थंयच्यान रिजायन करून चेस्ट मेडिसिन क्षेत्रांत जागृताय सुरू केली. सुप्रवी हो चेस्ट सेंटर तांणी मडगांव हांगा सुरू केला. IMA, CQS, IMA वास्को, IMA मडगांव, ENT क्लब, API बिजापूर, API रत्नागिरी आनी GP फोरम सारक्या इन्स्टिट्यूशनांत तांणी लेक्चर्स दिल्यात. तांच्या सामाजीक योगदाना खातीर तांकां दलित सखा हो सन्मानीय पुरस्कार 2004 ह्या सालान फावो जाला. एसोसिएशन्स ऑफ चेस्ट फिजिशियन्स ऑफ गोवा हाजे ते फावंडर सेक्रेटरी. IMA मडगांव शाखेचे ते एक्झिक्युटिव्ह पॅनलिस्ट म्हणून गेली 15 वर्सां वावुरतात. हालींच तांणी फायबर ऑप्टीक ब्रोंकोस्कोप आनी स्लीप थेरपी लॅब सुरू केल्या. डेलिगेट आनी स्पीकर म्हणून तांणी देशभरात मेडिकल कॉन्फरन्सीस अटेंड केल्या. ERS काँग्रेसचे ते फाटली 5 वर्सां डेलिगेट आसा. इंटरव्हेन्शनल पल्मोनॉलॉजी, पाय ब्रोंकोनियल थेमोप्लास्टी इत्यादीचे ते ट्रेनिंग तांणी US, मेरीलँड युनिवर्सिटी आनी शिकागो युनिवर्सिटींतल्यान घेतल्या. हिलर्स ऑफ गोवा कार्यावळीन गोमंतक टीव्हीचेर डॉक्टर तुमकां येवकार. डॉक्टर, सगळ्यांक पयलीं तुमकां विचारन दिसता की खर दोमो म्हळ्यार कितें? हय, सो दोमो हो एक कॉमन डिसीज जावन आसा कोलमावाचे, आनी आमी म्हणटात फॉर चेस्ट फिजिशियन आमचे ते ब्रेड अँड बटर डिसीज. आमी डे इन एंड डे आउट खुबशे अशे दम्याचे रोगी पळयतात. सो चडशे पेशंट तांकां खरच मारता, तांकां विजींग सावंड जाता, चल्ल्यार दम लागता, चडशी रातची खोकली येता, श्वास घेवपाक त्रास जाता. ही दम्याची लक्षणां जावन आसात. आनी जेन्ना आमी ताची डायग्नोसीस करता आनी तांकां ट्रिटमेंट दितात, चडशे पेशंट इनिशियल ट्रिटमेंट आमचो सुरवातीक जो आमी ट्रिटमेंट तांकां चालू करतात तांकां बरो रिस्पॉन्स दितात. पूण हातूंतले 10%, 10% पेशंट असे आसात तांकां रिस्पॉन्स येना. ते बावडे परत परत सफर जायत रावतात, तांकां परत परत आस्माचे अटॅक येतात, तांकां परत परत हॉस्पिटलांत वचचें पडटा, तांकां एमर्जन्सी डिपार्टमेंटात वचून इंजेक्शनां आनी आजकाल आमी म्हणटा ती नेबुलायझर थेरपी घेवची पडटा. आनी अशे पेशंटाचे डेली लायफस्टायल जी आसा ती तांकां चेंज करची पडटा. खुबशे वेळा तांकां कामाक वचपाक मेळना, नोकरेक वचपाक मेळना. कोण भुरगीं आसा तांकां इस्कॉल चुकोवची पडटा. सो ह्या कारणाक लागून सिवियर आस्मा म्हणजे खर आस्मा हो एक खरोच प्रॉब्लेम जावन आसा. आनी तो आयडेंटिफाय करून ताजेर मात करप हें तितकेच म्हत्वाचें. डॉक्टर, जेन्ना आमी खर दम्याचे उलयता तेन्ना सर्वसाधारण दमो आसता ताच्या पसून हो वेगळो कसो आसता? हय, बेजिकली कशें आसा, जेन्ना खंयचोय दमो आमी डायग्नोज करतात आनी ताजें डायग्नोसीस करपाक आमी तांची डिटेल हिस्ट्री घेतात. आमी पळयतात त्या पेशंटाक खंयचे ट्रिगरिंग फॅक्टर्स म्हणजे कितें आसता, ब्रिदींग ट्यूब्स हायपर सेन्सिटिव्ह आसता आनी ट्रिगरिंग फॅक्टर्स कॅन बी समटायम्स लायक पोलन्स, फंगस, खंयचे फूड आयटम ऑर वेदर चेंज. हे सगळे पळय फॅक्टर्स आसात ताजे खातीर तांचो दमो चालू शकता. आनी ह्या पेशंटाक जेन्ना आमी ट्रिटमेंट चालू करतात, आनी आजकाल ट्रिटमेंट म्हणल्यार मेनली इनहेलर थेरपी, आमी जे पंप म्हणटात, स्प्रे म्हणटात, हे मेन स्टे ऑफ ट्रिटमेंट. आनी ह्या पेशंटाक जर बरो उपाय, बरो कंट्रोल जर येना जाल्यार आमी दुसरी खंयची कारणां आसा जाल्यार सोदून काडपाक पळयतात. खुबशे वेळा तांकां नाकाचोय प्रॉब्लेम आसता, एलर्जीक रायनायटीस ताका म्हणटात, आनी ताजे खातीर नाक भितरल्यान गळटा आनी ताजे खातीर दमो चाळवता. खुबशे पेशंटाक एसिडिटीचोय प्रॉब्लेम आसता, ताजे खातीर एसिड रिफ्लक्स जावन वयर येता आनी ब्रिदींग ट्यूब इरिटेट करून दमो बरो कंट्रोला येना, आटोक्या येना. खुबशे पेशंटाक आमी पळयतात ओबेसिटी म्हळ्यार लठ्ठपणा आनी स्नोरिंग हो एक कॉमन प्रॉब्लेम जावन आसा. आनी तांचे खातीर तांकां ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप ॲपनिया हें एक नवें दुयेंस आनी ताचे खातीर स्लीप स्टडी करून फायंड आउट करचें पडटा.
आणि ह्या खातीरय बी आस्मा खुबशे वेळा आटोक्या येना. सो ही सगळी कारणां जेन्ना आमी ट्रीट करतात आणि तरी जर आस्मा कंट्रोला येना ताका आमी सिवियर आस्मा म्हणटात ऑर डिफिकल्ट टू ट्रीट आस्मा. आणि असले पेशंटाक आमकां परत फुल एक्झामिनेशन करून आनी कितें जर कारण आसा ताजे भायर थोडे पेशंटाक आस्मा नासतनाय बी समजा कार्डियाक प्रॉब्लेम आसा ताजे खातीर तांकां दम लागता, दॅट इज कॉल्ड एज कार्डियाक आस्मा. थोडे पेशंटाक ब्रिथींग ट्युबा भितर कितें गांठ आयिल्ली आसपाक शकता ताजे खातीर तांकां विझींग बी जावपाक शकता. सो ही सगळी कारणां जेन्ना आमी कुशीन सारतात आनी उरता त्या पेशंटाक जशें हांवें म्हणलां 10% पेशंटाक आमी सिवियर आस्मा म्हणून लेबल करतात आणि असले पेशंटाक आमकां दुसरे भशेन ट्रीटमेंट दिवपाची गरज आसता. डॉक्टर तुम्ही ट्रिटमेंटा बद्दल आता सांगला की वेगवेगळे ट्रिटमेंट तुम्ही वेगवेगळे पेशंटाक दिता, पण दम्याचे काय वेगवेगळे प्रकार असतात, म्हणजे वेगवेगळी तरा बी कशा असतात? बरो प्रश्न. दम्याचे बी आमी खुबशे प्रकार पळयतात, ताका म्हणटा आमी डिफरंट फिनोटायप्स. आजकाल दमो प्रत्येकालो दमो एक सारको नासता. थोड्यांक देर इज समथिंग कॉल्ड एज युजनोफिलिक इन्फ्लामेशन, म्हणजे युजनोफिल म्हणजे जे आमचे एक रक्तपेशी आसा ताजे प्रमाण चड जावन दमो जाता, ताका म्हणटा युजनोफिलिक इन्फ्लामेशन. थोड्यांक एलर्जीक इन्फ्लामेशन आमी म्हणटात आयजी लेवल म्हणून आमी पळयतात, ते इज अ मार्कर ऑफ एलर्जी. थोड्यांक एलर्जीक आस्मा जाता, थोड्यांक न्यूट्रोफिलिक आस्मा म्हणून आसता. असे खुबशे प्रकार आसा. सो तातूंत आमी जे 10% सिवियर आस्मा पेशंट पळयतात ऑफ द टोटल आस्मा, तातूंत भितर 70% ऑफ द पेशंट हॅव युजनोफिलिक इन्फ्लामेशन, दॅट इज आमी ताका युजनोफिलिक आस्मा म्हणटात. आणि उरिल्ल्या चडशे कॉमन इज एलर्जीक आस्मा. सो हे दोन्ही प्रकार आमकां वेगवेगळे टेस्ट करून फायंड आउट करचे पडटा आणि त्या प्रमाणे तांचो मुखावेलो ट्रीटमेंट करचो पडटा. डॉक्टर जेन्ना आमी सिमटम्साचे उलयता तेन्ना दम्याचे जे पेशंट आसा तांकां अर्ली सिमटम्स कितें येता, म्हणजे आमी कशें वळखूं शकता? हय, दम्याच्या पेशंटाक खुबशे वेळा फॅमिली हिस्ट्री इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. अनुवांशिक दुयेंस जावन आसा खुबशे पेशंटांनी आमी पळयतात, स्ट्रॉंग फॅमिली हिस्ट्री आसता. म्हणजे सांगपाचें म्हणल्यार इफ जर आवय आनी बापूय दोनी जर बोथ आर आस्थमॅटीक, चान्सीस दॅट भुरगो आस्मा जावपाचे चान्सीस आर व्हेरी व्हेरी हाय. सो फॅमिली हिस्ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो भुरगेपणा पासून तांकां एटोपी म्हणून आसता, म्हणजे तांकां थोड्यांक स्किनाचो प्रॉब्लेम जावपाक शकता, एलर्जीक. थोड्यांक तांकां नाकाचो प्रॉब्लेम जावपाक शकता, दोळे करततात. सो हे सगळी पळय लक्षणां एलर्जीक आसात. सो ती आमकां हिस्ट्री घेवन फायंड आउट करची पडटात. अनुवांशिक इज व्हेरी व्हेरी कॉमन प्रॉब्लेम आणि ती हिस्ट्री इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. डॉक्टर जेन्ना आमी दम्याचे उलयता तेन्ना खर दमो आमी म्हणटात ताजो समाजीक परिणाम जावं शकता अशें तुमकां दिसता? हय, जशें हांवें पयलीं सांगलां, जो सिवियर आस्मा आसा ताका परत परत आस्माचे अटॅक येयत रावतात, ताजो आस्मा केन्नाच बरो कंट्रोलान येना. सो त्या खातीर ताका परत परत एमर्जन्सी डिपार्टमेंटाक वचचें पडटा, ताका परत परत हॉस्पिटलान एडमीट जावचें पडटा. हाजे कारण सपोज तो जर गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांनी वता, सरकारी हाजेर ताण येतलोच. आणि बेजिकली ह्या पेशंटाक पळोवपा खातीर चडसो बेजिकली जे दोतोर आसात, बाकीचो स्टाफ आसा, तांकां हांचेर चड अटेन्शन दिवचें पडटा. आणि त्या खातीर दुसरे पेशंट आसा तांचेर मातशें दुर्लक्ष जावंक शकता. सो बेजिकली आस्मा, सिवियर आस्मा डायग्नोज करून तांकां कंट्रोल करप हे म्हत्वाचें. जाचे लागून ते परत परत जे वतात फॉर ट्रीटमेंट हो आमी अवॉइड करूं शकता. हे जाल्यार आमी समाजीक जो परिणाम, पण अर्थीक परिणाम कितें आसूं शकता हेजेर? हय, बेजिकली आर्थीक परिणाम म्हणजे हे जे पेशंट असतात तांकां चड वखद घेवचे पडटा, तांकां खुबशे वेळा हायर एंटीबायोटीक घेवचे पडटात, तांकां नेबुलायझर विकत घेवचो पडटा, तांकां परत परत नेबुलायझरां घालपाची वखदां, तांकां म्हणटा आमी इनहेलेशनल मेडिसिन्स घेवचे पडटात, तांकां आमी हाय डोज इनहेलेशनल थेरपी दिवची पडटा. सो हाजे कारणां खातीर तांचेर डेफिनेटली फायनान्शियल बर्डन आणि दुसरी वटच्यान तांगेलो आस्मा आटोक्यान नाशिल्ल्या कारणान तांकां आपले ऑफिसां वचपाक मेळना, कामां वचपाक मेळना. भुरग्यांक हांवें जशें पयलीं सांगलां तांकां स्कुलांतल्यान रजा घेवची पडटा परत परत. सो ह्या कारणां खातीर देर इज डेफिनेटली लॉट ऑफ इकॉनॉमिक अँड फायनान्शियल बर्डन एज वेल.
खर दम्या बद्दल आमी खुबशी म्हायती घेवपाची आसा आनी आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर प्रवीण भट जे हेतूंतले तज्ञ आसा आनी आमकां हाच्या बद्दल आमकां भरपूर म्हायती मेळपाची आसा. पण आतां वेळ जालो एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया. विसया उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार. आमच्या हिलर्स ऑफ गोवा ह्या कार्यावळीन आमच्या बरोबर आसा डॉक्टर प्रवीण भट आनी आज ते आमकां बरेंच मार्गदर्शन करतात खर दम्या बद्दल आनी ताचे अर्थीक आनी सामाजीक परिणामांचेर. आमी आतां फुडलो प्रश्न घेता. डॉक्टर, ह्या दम्याचे वेगळे तरेन कितें उपचार करचे पडटा? हय, असले पेशंटाक कुशीन काडून म्हणजे वन्स आम्ही जर डायग्नोसिस केली की हे पेशंट सिव्हियर आस्थमा कंडिशन म्हणजे खर आस्थमा आशिल्ले रोगी तांकां सेपरेट घेवन तांकां जर आमची सेपरेट ओपीडी असली कित्याक तांकां मातसो टायम दिवचो पडटा. तांचे कडल्यान डिटेल पयली हिस्ट्री घेवची पडटा. खुबशे वेळा अशें आसता की ते आमी इनहेलर जे प्रिस्क्रायब केल्या ते रेग्युलर घेना, ताजे खातीर तांकां दमो आटोवंक येना. ती पयली हिस्ट्री घेवची पडटा. तांचे जर कितें एग्रिवेटिंग फॅक्टर्स म्हणजे हांवें जे सांगलां तांकां पोलन एक्सपोजर आसा, तांकां जर कितें फंगस प्रॉब्लेम फंगसाचो एक्सपोजर आसा, ही सगळे फॅक्टर्स कन्सिडर करचे पडटा. तांकां जर एलर्जीक रायनायटीस आसा, जर एसिडिटी प्रॉब्लेम आसा, तशें ओबेसिटी आनी ऑब्स्ट्रक्टिव्ह स्लीप एपनिया प्रॉब्लेम आसा, हे सगळे प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करचे पडटा. हें करून तांकां आमकां डिफरंट टेस्ट घेवचे पडटात. तातूंत एक मेन टेस्ट म्हळ्यार आमी लंग फंक्शन टेस्ट, हो व्हेरी इम्पॉर्टंट टेस्ट. हातून आमकां कळटा की तांचो आस्थमा कितलो सिव्हियर आसा, मायल्ड आसा, मॉडरेट आसा, सिव्हियर आसा, हे डिस्टिंक्शन करपाक मेळटा. ताचे भायर तांची एलर्जी टेस्ट करून तांकां कित्याची एलर्जी आसा ती पळोवपाक मेळटा. आयजी लेवल म्हणून एक टेस्ट आसा, तातूंत वेदर इट इज एलर्जीक आस्थमा हे सोदून काडपाक मेळटा. आजकाल नवीन लंग फंक्शन टेस्ट मशिनां आयिल्लीं आसा, ताका म्हणटा इम्पल्स ऑसिलोमेट्री. हे करपाक सामकें सोंपें आनी ताजेरूय बी तांगे लंग फंक्शन कशें आसा तें पळोवपाक मेळटा. आनी एक सिंपल ब्लड काउंट ताजेर आमकां युजनोफिल लेवल मेळटा. ताजेर आमकां कळटा पेशंटाचे जर युजनोफिल लेवल जर हाय आसा, मोर दॅन 300 सेल्स, जाल्यार बाबा हो युजनोफिलीक आस्थमा. आनी असले पेशंटाक आमकां खबर आसा कशे तरेन उपचार करपाचो हाजे फुडें. डॉक्टर, जेन्ना आमी दम्या बद्दल उलयता पळय तेन्ना आमी खुबदां पळयलां की चडशे पेशंट हे आंगार काडटात, क्लिनिक्सान वचनात. पण तेंच्यांनी केन्ना क्लिनिक्सान वचचें? हय, आमकां अशें दिसून येता चडशे पेशंट जेन्ना एक्यूट अटॅक येता म्हणजे आस्थमा सामको तांकां सहन जायना. बेसिकली आमी कितें म्हणटात एनी आस्थमा अटॅक जसो फिश म्हणजे मासो उदका विना भायर तडफडटा, त्याच प्रमाणे आस्थमा पेशंटाक ब्रिदींग आनी श्वास घेवपाक जायना. त्याच वेळार तो दोतोरा कडेन येता, आयदर आमची कॅज्युअलिटीक येता ऑर एमर्जन्सी डिपार्टमेंटाक येता आनी इमिजिएट ट्रिटमेंट कितें करपाचो आसता करता. हाजे फाटल्यान जेन्ना तागेलो अटॅक सबसायड जाता, इतलेंच महत्वाचें की ताणें आपली जी इनहेलर थेरपी आसा ती कंटिन्यू दवरूंक जाय, रेग्युलर फॉलोअप करपाक जाय. कित्याक आस्थमा इज अ ऑनगोईंग डिसीज. म्हणजे बेसिकली एक फावट ट्रिटमेंट गेलो आस्थमा सामकें बरें जालें अशें जायना. The breathing tubes are hypersensitive tubes. So breathing tubes कितेंय जर फॅक्टर आयलो, एलर्जीक फॅक्टर आयलो आनी कितें वेदर चेंज जाली, ताजेर तुमगेले परत परत आस्थमा अटॅक येवंक शकता. सो वन वे इज ब्रिदींग ट्युबाची जी हायपर सेन्सिटिव्हिटी आसा ती आमच्यांनी कमी करूं जाता आमचो रेग्युलर ट्रिटमेंट घेवन. डॉक्टर, तर नवीन खूब उपाय आयला आसतले, नवीन वखदां आयला आसतली, नवीन इंजेक्शन्स आयला आसतली, ताजेर आमकां तुमी चड म्हायती दिया. आमी आजकाल सिव्हियर आस्थमा म्हणजे खर आस्थमा सोदून काडपाचो प्रयत्न अशे खातीर करता कित्याक आतां नवीन वखदां उपलब्ध जाल्लीं आसात आनी आमी सगळे टेस्ट करून प्रॉपर हिस्ट्री घेवन ताका फिनोटायप म्हणजे खंयचो वेदर इट इज एलर्जीक आस्थमा, युजनोफिलीक आस्थमा हेय सोदून काडून तांकां त्या प्रमाणचे ट्रीटमेंट म्हणजे थेरपी आजकाल इंजेक्शनां अवेलेबल आसात. ताका म्हणटात बायोलॉजीक थेरपी. दीज आर लायक इम्युनोमॉड्युलेटर्स. ही बेसिकली तुमची भितरली इम्युनिटी आसा ती वाडयता आनी इम्युनोलॉजिकल थंय कितें पळय चेंजीस करपाक जाय ताजेर आस्थमा सामको आटोक्या येवपाक शकता. सो बायोलॉजिक्स आर द न्यू ड्रग्स जी आतां अवेलेबल आसात आनी खुबशे मल्टीनॅशनल कंपनीन आतां अवेलेबल केल्लीं आसात. आमचे कडेन ओमाली जुबाब म्हणून आसा, बेंद्राली जुबाब, अशी खुबशी हांची मातशी कॉम्प्लिकेटेड नांवां, पूण दीज आर व्हेरी व्हेरी इफेक्टिव्ह ड्रग्स. चडशे वेळा ती 15 दिसांनी नाल्यार म्हयन्यान इंजेक्शन घेवचें पडटा
आणि असो इंजेक्शनाचो ट्रिटमेंट केलो जाल्यार खुबशे पेशंटांक पळयतात खूप फायदो जाता. युजनोफिल काउंट जो खूप हाय आसा तो ऑलमोस्ट झिरो जाता आनी तांकां आस्मा सामको आटोक्यान येता. आणि त्या खातीर हे सिवियर आस्मा खर आस्मा पेशंट सोदून काडून तांकां प्रॉपर ट्रिटमेंट दिवपाची खूप गरज आसा. आणि हाजे खातीर हांव म्हणटा देशभरान थोडे कडेन आतां आस्मा क्लिनिक्स म्हणून चालू केल्लीं आसात. आणि असली क्लिनिक्स आनी त्या पेशंटा खातीर भरपूर टायम दिवन तांकां आस्मा आटोक्यान हाडपाक मेळटा. डॉक्टर दम्या बद्दल आमी जेन्ना उलयतात आयकतात तेन्ना ह्या बद्दल आमकां खूब मिसकॉन्सेप्शनूय आसा. सो हे मिसकॉन्सेप्शन्स कितपत खरे आसता आनी कसले मिसकॉन्सेप्शन चडशे आसता? खुबशे वेळा आमी अशे मिसकन्सेप्शन पळयतात. आमकां जो ट्रिटमेंटा बाबतींत मिसकन्सेप्शन दिसता की इनहेलर आर बॅड, म्हणजे इनहेलर घेवप खूप वायट, इनहेलराची संवय लागता. आमी म्हणटात जी वस्तू डायरेक्ट गुलमावा पावता ताची कशी संवय लागतली. आमकां सिगरेट जावं सोरो जावं हो ब्रेन स्टिम्युलेट करता, तो सबीर पडटा. Whereas when somebody takes a inhaler or pump spray or dry powder inhaler capsule break करून घेवपाचो दुसरो विजन आसा. सो ते जेन्ना पुलमावा वता, सो पुलमावा बेसिकली ब्रिथींग ट्यूबाक सामके इन्फ्लेमेशन ऑर तांगेली सेन्सिटिविटी आसा ती कंट्रोलान हाडटा. आणि ही संवय बरी संवय, ही वायट संवय न्ही. हे एक सगळ्यांहून व्हडलें मीथ की इनहेलर घेवप म्हणल्यार सबीर पडटा. बेसिकली पेशंटाक पयलीं आमी भितर हाय डोस चालू करून मागीर हळूहळू डोस लो करून हाडटात आणि तांची ब्रिथींग ट्यूबाची सेन्सिटिविटी आसा ती उणी जाता. सो प्लीज रिमेंबर की इनहेलेशन थेरपी इज वन ऑफ द सेफ थेरपी. हातूंत सबीर पडपाचें आनी कांयच हानिकारक प्रॉब्लेम जायना. आनी हेच्या बद्दल खूब मिसकॉन्सेप्शन्स आसा. जेन्ना आमी आयकलां की वो एका जर मनशाक आसा आनी दुसऱ्या मनशाक ट्रान्सफरेबल आसूं शकता अशें म्हणून आयकलां. हे कितपत खरें आसा? ना, आस्मा एका मनशा कडल्यान दुसऱ्याक इट इज नॉट इन्फेक्शियस डिसीज. बेसिकली इट इज अन एलर्जीक डिसीज. म्हणजे एलर्जीक डिसीज एकल्याचे दुसऱ्या वचना. हांवें सांगलां तें फक्त अनुवांशीक फॅमिलींतल्यान थ्रू जीन्स पेरंट्सा कडल्यान भुरग्यांक वचपाक शकता आणि त्या प्रमाणे जावंक शकता. पूण एका मनशा कडल्यान दुसऱ्या मनशाक वचपाचे चान्सीस आर नॉट देर. सो ताजी कोणेच भीती बाळगुची न्ही. डॉक्टर हे दुयेंस कितपत सारकें जावं शकता, म्हणजे पेशंट सारको क्युअर जावं शकता अशा केसीसांनी? आस्मा जर प्रॉपर ट्रिटमेंट केलो, अ पर्सन विथ आस्मा ताणें जर सारको ट्रिटमेंट घेतलो, ही कॅन लीड अ व्हेरी नॉर्मल लायफ. म्हणजे ताणें दुसऱ्या भशेन नॉर्मल लायफ जगपाक येता. सांगपाचें म्हणल्यार अमिताभ बच्चनाक आस्मा आसा, जी आय थिंक सगळेच वळखतात. आणि तो आपलो इनहेलर रेग्युलर घेता, जाचे कारणान तो पिक्चराक काम करता, बाकीचे सगळे ऍक्टिव्हिटीज करता. सो खुबशा स्पोर्ट्स पर्सनूय आसात जे स्पोर्ट्सांत भाग घेतात. सो आस्मा इज नेवर अ हिंड्रन्स फॉर देम. सो हांव सांगपाचें म्हणल्यार जर तुमी तुमचे ट्रिटमेंट सारको केलो, आस्मा सामको आटोक्यात हाडून यू कॅन बी नॉर्मल, म्हणजे दुसरी नॉर्मल मनशा भशेन लायफ जगू शकता. म्हणजे आस्थमा बद्दल सगळ्यांक खूब जाणांक अशें मिसकॉन्सेप्शन होय आसता की नॉर्मल लायफ जगपाक शकना. पण हे खूब बरी म्हायती डॉक्टरान दिल्या तुमकां की जेंकां हे दुयेंत आसा ते बऱ्यापैकी नॉर्मल लायफ आपली जगपाक शकता. हय. सो बेसिकली आमी एज आय सेड इन द बिगिनिंग, इट इज अ ब्रेड एंड बटर डिसीज. आमी खूबशे असे पेशंट पळयतात, तातूंतले आय वुड से 80% पेशंट सामके नॉर्मल जातात. तांगेलो इनहेलर डोस सुद्दां आमकां कमी करून हाडपाक मेळटा. ओन्ली थिंग इज थोडे पेशंटाक सपोज जर भुरगें आसा, भुरग्यांचो आफ्टर सर्टन पिरियड मे बी 1-2 वर्स जर तांकां अटॅक आयलो ना, आमकां तांचे इनहेलर बंद करपाकूय मेळटा. पूण जेन्ना 20 वर्साचे वयर कोणी आसा, तागेलो जर आमगे आस्मा डायग्नोसिस केली आनी ताका जर इनहेलर चालू केलो, ताणें तो चड तेंप घेवचो पडटा. आणि चड तेंप घेवन बेसिकली ही कॅन बी एज गुड एज अ नॉर्मल पर्सन, सामको नॉर्मल जावंक शकता. आणि मदीं ताका केन्नाय एक बारीकसो अटॅक येवंक शकता, ताजो ताणें त्या वेळाचेर ट्रिटमेंट करपाचो. पूण चडशे वेळा ही रिमेन सिम्पटम फ्री, क्वॉलिटी ऑफ लायफ सामकी इम्प्रूव जाता. आणि जशें हांवें सांगलां, सिवियर आस्मा पेशंट्स एज वेल, वन्स यू डायग्नोज आस्मा, तो सदांच आस्माच म्हणून उरता. कित्याक आमचे कडेन आतां टायम ना, नाजाल्यार दर इज समथींग कॉल्ड एज काळा दमा, सीओपीडी म्हणटा दुसरें दुयेंस. तोय बी दम्याचोच आनी एक प्रकार. तो बेसिकली स्मोकर्स पळय कोण आसा, सिगरेट मोडपी, तांकां जाता. आनी तातूंत बेसिकली लंग्स डिस्ट्रॉय जातात. हांगा फक्त ब्रिथींग ट्यूब आसते सामके आकुंचीत जातात
तातूंत म्युकस प्रोडक्शन जाता आनी पॅसेज आसा ती ब्लॉक जाता, वारें भितर वचना, ताजे खातीर तांकां श्वास लागता. सीओपीडी इज नॉट टोटली क्युरेबल, whereas asthma जर ट्रीटमेंट सारको केलो पेशंट कॅन लीड अ व्हेरी नॉर्मल लायफ. डॉक्टर शेवटचो प्रश्न तुमकां विचारता की आमी स्टिरॉइड्स बद्दल उलयता, सो हाजो परिणाम पेशंटाचेर कसो जावं शकता? स्टिरॉइड्स जेन्ना आमी म्हणटात, खुबशे भशेन स्टिरॉइड असतात. स्टिरॉइड जेन्ना म्हणटा आमी when they are used as tablet नाल्यार इंजेक्शन्स, चड तेप जर चड हाय डोस यूज केलो डेफिनेटली ताजे वायट परिणाम जावं शकतात. आनी जेन्ना आमी इनहेलेशनल स्टिरॉइड उलयतात, दे आर व्हेरी व्हेरी सेफ, ताजो कांयच सायड इफेक्ट जायना. इनफॅक्ट म्हजे कडेन म्हगेले पेशंट आसात लास्ट मे बी 25-30 वर्सां घेवपी विदाउट एनी सायड इफेक्ट्स. जेन्ना इंजेक्शन आनी टॅबलेट घेतात फॉर अ लॉंगर पिरियड, म्हणजे चड तेप जर ताणी घेतली पेशंटाक, तांची मातशी हाडं ठिसूळ जावपाक शकतात, तांकां डायबिटीज जावंक शकता, तांचे ब्लड प्रेशर वाडपाक शकता, तांकां पेप्टीक अल्सर म्हळ्यार एसिडिटी आनी अल्सराचो प्रॉब्लेम जावपाक शकता, तांकां अशे खुबशे वायट इफेक्ट स्टिरॉइडाचे आमकां खबर आसात. म्हणून स्टिरॉइड घेतना आमी सदां सांगतात मेडिकल सुपरविजनान घेवचे, आपूण जावन केन्ना स्वता स्टार्ट करचे न्ही. आनी आमी जे दितात वी गिव दी टेपरिंग डोस, म्हणजे आमी डोस सुरवातेक मातसो हाय करून तो लो लो करून हाडटात आनी बेसिकली स्टॉप करतात विदिन अ वीक्स पिरियड. सो तितलो शॉर्ट टर्म घेतल्यार ताचो कांयच परिणाम ना. आनी अशे स्टिरॉइड आमकां फक्त एक्यूट अटॅक जेन्ना येता तेन्नाच यूज करचे पडटात. इनहेलेशनल फॉर्मान हांवें जशें पयलीं सांगलां आर व्हेरी व्हेरी सेफ, ताची कोणेच भीती बाळगुची न्ही आनी आपली इनहेलेशनल थेरपी चालू दवरची. खर अनियंत्रीत दमो आणि त्याचो सामाजीक आणि अर्थीक परिणाम हाजेर आज आमी डॉक्टर कडेन उलोवप केले. डॉक्टर प्रवीण भट हांणी आमकां खूब बरें मार्गदर्शन केलें, खूब बरी म्हायती दिली आणि म्हाका खबर आसा की नक्कीच हाजो उपयोग तुमकां सगळ्यांक जातलो. डॉक्टर, तुमी आमच्या आयच्या कार्यावळीन आयले आणि आमकां आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक इतली मौलादीक म्हायती दिली, ताका लागून तुमकां खरेंच मना पासून देव बरें करूं. हिलर्स ऑफ गोवा ही कार्यावळ आमची हांगाच सोंपता. फुडल्या भागान मेळुया परत एक नवीन विशय घेवन. तोपर्यंत पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.